सांताक्रूजचो आमदार बाबुशाक निमणे काँग्रेसींतल्यान खरोच काडटात काय ना तें अजून लेखी कांयच ना। बाबुशाक काँग्रेसींतल्यान काडून उडोवपाचो थाराव घेवन 6 दीस जाले तरी काँग्रेसीच्या हायकमांडान अजून त्या थारावाचेर कांयच निर्णय दिल्लो ना। पणजे पोटवेंचणुकेंत काँग्रेसीच्या उमेदवारा आड काम केलें म्हूण बाबुशाक पक्षांतल्यान भायर मारपाचो थाराव प्रदेश काँग्रेसीन घेतिल्लो। प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन म्हणटा बाबुशाचेर कारवाय जातलीच। सांताक्रूजचो काँग्रेस आमदार बाबूश मोन्सेरातान पणजे वेंचणुकेंत काँग्रेस उमेदवारा आड काम केल्ल्यान ताका पक्षांतल्यान भायर मारपाचो निर्णय गोंय प्रदेश काँग्रेसीन 6 दिसां फाटीं घेतिल्लो। हो थाराव दिल्लीक धाडल्यार 6 दीस जाले, मात अजून मेरेन कांयच निर्णय जावंक ना। बाबुशाचेर कारवाय जातलीच अशें प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरो म्हणटा। Of course it will come. Just 2 days passed here. We have to follow the constitution. Decision is decision. Decision of executive committee cannot be changed. I don't decide alone. The decision of the executive committee is final. So whatever decision is taken, that will be implemented. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। पणजेचो नवो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान सोमारा पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो। सभापती राजे नार्लेकारान ताका सोपूत दिलो। सिद्धार्थान कोंकणीन सोपूत घेतलो। पणजेंतलो कोयर आनी ट्रॅफिकाचो प्रस्न सोडोवंक पयलीं लक्ष घालतलो म्हूण सिद्धार्थ उलयला। हांव सिद्धार्थ कुंकळकार गोंय राज्य विधानसभेचो सभासद म्हणून निवडून आयला म्हूण देवाच्या नांवान सोपूत घेता की हांव कायद्यान थारायिल्ल्या भारताच्या घटनेचेर विश्वास दवरतलो आनी भारताचें सार्वभौमत्व आनी भारताची एकवट राखून दवरतलो आनी जे कर्तव्य म्हाका लागू जाता ते खरेपणान पुरे करतलो। इतले व्हडा संख्येन म्हजे कार्यकर्ते आमचे सगळे वेल विशर आयले, तांचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता। What are your immediate priorities? They are going to be the waste management and traffic management. What are your expectations? Do you expect a ministership? I have never asked anything from the BJP Bharatiya Janata Party. Whatever responsibilities they have given, I have always tried to fulfill them to the level best, and I will do the same this time also. दिवचले झेडपी वेंचणुकेंत नवें राजकीय समीकरण दिसपाची शक्यताय न्हयकारून नजो। दिवचलचो सध्याचो आमदार आनी आदलो आमदार राजेश पाटणेकार एकठांय येवंक शकतात। लाटंबारचे झेडपी मतदारसंघात संजय शेट्ये उबो रावता। ताका अपक्ष आमदार नरेश सावळान तेंको दिला। पाटणेकारांनी ताका तेंको दिवचो म्हूण नरेश उलयला। मेनकोरे वेलफेअर असोसिएशनान घेतिल्ले क्रिकेट सर्तीचे माचयेर दोगूय आशिल्ले। राजकीय आणि सामाजिक मळावेल्यान विरोध आसतनाय सरकारान झेडपी वेंचणूक पक्ष पावण्यार घेवपाचें थारायला। दिवचले बीजेपी उपाय करपाक अपक्ष आमदारान आघाडीचें राजकारण सुरू केला। आदलो आमदार राजेश पाटणेकारान झेडपी उमेदवार संजय शेटयेक तेंको दिवचो म्हूण तो उलयलो। राजेश पाटणेकार स्टेजीर आशिल्लो। आमकां जी कितें जाय तेचेर बरो डिटेल अभ्यास करपाची गरज आसा आनी आमी खंयच्या दिशेन वचपाक जाय त्या दिशेन ती दिशा आमी सगळ्यांनी ठरोवपाक जाय। तेच्या खातीर आमी सगळ्यांनी हांव म्हणटा राजेश आमच्या बरोबर आसा, राजेशाक आमी बरोबर घेवया, बरे गजाली खातीर आमी सगळे जाण एक जावया, हेचे खातीर एक फावटी ताळयो दिवया। प्रुडंटा खातीर उदय परब। घेऊ एक विराम।